सगळ्यांक नमस्कार. आमगेल्या षड्रसा कुकिंग चॅनला पूर जनाक स्वागत. आज सिंपल 2 रेसिपी पळया आमी. फर्स्ट रेसिपी पळया हें कसं पिकल केळ. पिकल केळ म्हळ्यार साधारण केळ नाही आहे. हे आमी रांदये हाडटा पळय बंगबाळ केळ म्हणटाची. एक पंत आमी रांदये हाडतना चिकी जून आसल्यार फ्रिजान दवरलेले कडेन ते हळदूज येता. कसं करचें म्हणून आमकां कळना. ते खावच्यानच जें म्हणटाची भारी गॅस खायता अशी खेल्यारी आनी रुची ना ताका. चेप्पेय नाही गोडय नाही तशें आसता. पण ताजे एक भारी सुपर टेस्टी एक गोज्जी करूया आमी सिंपल. आतां केळ ते मोवाळ आसा आतां ते शिनून घेतले आनी ताका दोनी बिंबूल घाले. आतां तुमी म्हणटलीं आमगेले घरकड बिंबला रुकना मागीर आमकां बिंबूल मेळना कसं करचें म्हणून. बिंबूल नातल्यार कांय व्हडना इतलें चिंचाम काण उदकां घालून सोडाची. आतां ते शिज्जो हांव हांगा मिरसांगांनी गोज्जे न्हू मिरसांगांनी पुरो न्हू करडून आनी रेडी करून दवरता. ही भारी तीख आसी तर मिरसांग. हांव एक अर्द तरण मिरसांग मात्र घालता हांगा. तशाण केळ शिजून आयले हांव ते निवत घाला उदकां भितर दवरून सोडला ते उगी निवच्याक. आतां पळयला एक मोवाळ शितले ओटू एक 3-4 निमिश भितर शिजता. आतां तावळे बिंबूल नातिलान चिंचांब उदकां घाला पळय तेन्ना हाक्क पळत ते चिंचांबाक वळकाण घालच्यो. हांव बिंबूल घाला देखून हांगा चिंचांब घालनी. ते बिंबूल समेत ते केळ लायक करून चिरडून घेतले. चिरडून घेतल्यार आमी पळय अर्द तरण मिरसांग करडून दवरला ती घालची आतां. ती घालून लायक साधारण नॉर्मल आमी गोज्जी करता तशें पळय. हांव हाका शिजयतना मीठ घाला इतें. म्हाका ते तुमकां विडियोर दाखोवच्या विसरून गेले. शिजयतना मीठ घाला हांवें आनी पळय हाका जावका जाल्यार तितले गोड घालचे. बिंबूल घाला देखून म्हाका चिक्की चड गोड घालपाक जाता. चिंचाम घाला तितले गोड घालचे गती ना. पण हांव हांगा ते गोडय घालून लायक करून चिरडून घेता. गोज्जू म्हणले कुडले ते हातान चिरडूक. हातान चिरडिल्यार ते गोज्जा एक टेस्ट विंगड. आतां पळय लायक करून चिरडून घेता. मीठ मिरसांग आमसाणी कोडसाणी पुरो करेक्ट पडला हाका. आमगेला गोज्जंग रेडी जाला आनी हाका जावका एक पण्ण करबेवनी सासम पण्ण घालचे. जाय जाल्यार हिंगा पिट्टी घालता तुमकां ऑप्शनल. थोडे जन बंगबाळ केळ गॅस म्हणून म्हणटाची तशें जाल्यार एक चूर हिंगा पिट्टी घालची पण्णाक. गेला एक तिखसो मिरसो गोडू आमसो जावन आशिल्लो एक सुपर टेस्टी गोज्ज रेडी जाला. केळें वायट जायनी आमगेले गोज्जा टेस्ट पळोवन सांगता हांव तुमकां. तोंडा उद्दा येता. भारी रुची जाला सुपर टेस्टी. केळें वायट जायनी रुची एक रांदई जाली. आनी एक सेकेंड रेसिपी कसा भारी सिंपल. हे समरांत पुरा जनांनी पुरा जनाक भारी इश्ट जावचे मिल्कशेक. हे मिल्कशेक कसं न्ही व्हड विशय म्हणटा आमी पुरा करनाचे जाल्यार हाजे एक विशेशत पळयात तुमी. पुरा जनाल घर कडेन हे सिजनान तूं मुल्ल्यां भितर एकडे धुवन घालना ह्यो वस्तू कसं नबा ते पणसाचे बिक्कंडाचे मिल्कशेक तुमी कोर नासतले. कोरोनाचे लॉकडावना वेळार भारी ट्रेंडींग जाल्लें हें पुराय चॅनल हाजेर ताजेर पुराय कडेन हें बिकंडा मिल्कशेक भारी ट्रेंडींग आशिल्लें तेन्ना विडियो ताजे. तेन्ना हांव करून पळयलेलें आमकां पुरा जाणां भारी इश्ट जाल्ले. ताजे नंतर आतां 4 वर्सां देखून आमगे ते रेग्युलर करताचे बिकंडा सिजनारी. कांय करुना भारी सिंपल जाल्यार तितलेच लायक पौश्टीक म्हूण येत हें. पण हें बिकंड केन्ना रिच प्रोटीन गोतच तुमकां पुरा जनाक. बिकंड फस्ट 2 भाग करून घेतले आनी कुकरान दवरून शिजोवन घेतले. मोवाळ जेवतना शिजयले जाले 7-8 विजील काड येता नातल्यार 2 विजील काडून सान करून 10 निमिश दवरता कशी जाता. वॉटर मोवाळ करून बिकंड शिजोवन घेवचे. ताजी ती ब्रावन साली काडूनच. ब्रावन सालीन तूं हायेस्ट विटामिन्स आसता खंय. सो देखून ते ब्रावन साल काणुकाची ते तशी असो लाईट कलर दिता ते. आतां शिजयलेलें बिकंड हांव हांगा 15 बिकंड काडला. 15 बिकंडाक साधारण 1.5 लिटरा लागी दूद घाली येता. हाका हांव आतां 3/4 कप साकर घालता हांगा. तुमकां साकर इश्ट ना म्हण जाल्यार साकर स्कीप करून गोड घाल येता. दूद मात्र लायक चिल्ड आसूं फ्रिज्जा दवरून थंड कोरका. आनी पळय ते 2 येळा सांग घाल्ली साकर घाल्ली दूद घालें आनी मिक्सरा लायक करून ब्लेंड करून घेतले ते. जाल्यार ब्लेंडर आसल्यार ब्लेंडरानय कोर येता. जाल्यार आमगेले बिकंडाचे सुपर टेस्टी जावन आशिल्ले मिल्कशेकांक रेडी जालें. कितलें सिंपल आसा पळयाची. चेडूवांक दिल्यार भारी लायक रिच प्रोटीन ते लायक विटामिन्स दिवन पळया. वयल्यान एक चूर बादाम घालूं म्हण जाल्यार आनीक भारी न्युट्रिटीव जालें. तुम पुरो जन करून पळयाची. आतां पणसा सिजन जाय जाल्यार बिकंड मेळटा. हो विडियो तुमकां पुरा जनाक इश्ट जालो म्हण जाल्यार लायक शेअर कमेंट करा. सगळ्यांक धन्यवाद.